नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. ओशेर शिवोलेच्या झऱ्याकडेन जावपी 8 विलाच्या बांदकाम प्रकरणावेल्यान सर्वोच्च न्यायालयान सरकाराक धाडली नोटीस. फुडली सुनावणी जातली 13 एप्रिलाक. मंत्री विश्वजिताच्या बंगल्या मुखार आंदोलन करपी वावुरपी फुडाऱ्यांची चौकशी. सरकार आंदोलकांचो आवाज दामपाचो करतात यत्न. समाज वावुरप्यांचो आरोप. उसगांवच्या थळाव्यांनी एकठांय येवन मंत्री विश्वजित राणेक दिलो तेको. दोनापावला तांच्या बंगल्यार मोर्चा वेल्ल्या आंदोलकांचो केला खर निषेध, सांगतात उसगांवचे थळावे. कदंबा बस ड्रायव्हराच्या उणावाक लागून ईव्ही बशी आसात बंद. पगार वाडोवचो म्हण ईव्ही कदंबा बस ड्रायव्हरांची मागणी. दोन 2027च्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आपाच्या फुडाऱ्या वांगडा जाल्या चर्चा. योग्य वेळार घेतलो निर्णय, सांगता बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चेर आलेमाव. पणजे पाटोच्या पासपोर्ट भवन इमारत बॉम्बान उडोवपाची आयली ईमेल. पुलीस आनी बॉम्ब स्क्वॉड पथकान कार्यालयाची केली तपासणी. भिवपाची ना गरज, बॉम्ब स्क्वॉडाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली म्हायती. आता खबरो विस्तारान. कलम 39(a)8 नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे हाच्या बंगल्या मुखार आंदोलनात वांटेकार जाल्ल्या आंदोलकांची पणजे पुलीस स्टेशनात सोमारा चौकशी जाली. ही चौकशी फक्त विरोधकांचो आवाज चेपपाचो यत्न केला. मात पुलिसांनी एफआयआर प्रत अजूनय दिवंक नाशिल्ल्यान नेमके खंयच्या कारणा खातीर ताची चौकशी जाता हे विशीं कसलीच कल्पना नाशिल्ल्याचे आंदोलकांनी सांगले. मंत्री विश्वजित राणे हांच्या दोनापावल बंगल्या मुखार आंदोलनात वांटेकार जाल्ले समाज वावुरपी आनी राजकीय फुडाऱ्यांक पणजे पुलिसांनी समन्स धाडिल्ले. ह्या समन्सांक पाळो दीत समाज वावुरपी आनी फुडारी पणजे पुलीस स्टेशनात सकाळी 11 वरांचेर चौकशी खातीर हाजीर रावले. आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब, काँग्रेस फुडारी सामील वळवयकार, गाकुविदाचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकार तशेंच भंडारी समाजाचे फुडारी आनी समाज वावुरप्यांची सुमार वरभर पुलिसांनी चौकशी केली. चौकशी उपरांत उलयतना आंदोलनाचे फुडारपण करपी आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी सांगले, नोंद केल्ली एफआयआर ही फकत पिडणूक. हे एफआयआरीत फुडें कितें सिद्ध जावपाचें ना. अशे गुन्यांव दाखल करून सरकार आंदोलन करप्यांचो आवाज दामपाचो यत्न करतात असो आरोप तांच्यांनी केलो. तशेंच पुलीस खातें राजकीय पक्ष जाला काय कितें असो प्रश्न अमित पालेकरान केलो. आयली समिलाक किंवा बाकीचे खुबशे एक्टिविस्ट जे आसा किंवा लिडर्स जे आसा ते नोटीस आयल्या. काल हांवें एक नोटीस केली की नोटीस इश्यूड बाय पणजी पुलीस स्टेशन अंडर 35 BNSS. पूण अपियरन्स कोणाक सांगला ओल्ड गोवा यो, कोणाक सांगला आक्षी यो. म्हणजे आज कायदो जो अस्तित्वान आसा BNS किंवा BNSS ताच्या अंडर पुलीस डिपार्टमेंटान काम करपाक जाय. ते पुलीस डिपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टी जाला काय अशें दिसूंक लागलें. कारण वी हॅव कॅप्ट इट ऑन रेकॉर्ड टुडे आनी रायटिंगान घालून दिला की ज्युरिस्डिक्शन जे आसा पयलीं म्हणजे एफआयआर कॉपी काल राती पर्यंत खंयच दिसनाशिल्ली लोड जाल्ली. इट शूड हॅव बीन डन लॉंग बॅक द डे एफआयआर वॉज रजिस्टर्ड. सो कितें आसा एलिगेशन ते अजून पर्यंत कोणाक खबर ना. कंप्लेंट कोणी केले, कितें केलें तीय कोणाक खबर ना. ताज्या भायर ज्यो नोटीसी काडटा दॅट इज इलिगल टू आस्क देम टू अपियर बिफोर एनी रँडम पुलीस स्टेशन. हे जे इन्व्हेस्टिगेशन जाता ते पणजे पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन करपाक जाय. कारण क्रायम परपोर्टेबली हॅज बीन कमिटेड इन पणजे पुलीस स्टेशन. सो ज्या तरेन लोकांक हॅरेसमेंट करपा खातीर जे एक्टिविस्ट किंवा जे लोक पार्टिसिपेट जाल्ले ह्या प्रोटेस्टा भितर तांचो हॅरेसमेंट करपा खातीर पुलीस स्टेशनां चूज केल्या तांणी की एकट्याक हांगा पळय, एकट्या हांगा पळय. आनी कारण कितें गर्दी जातली म्हणून. आनी गर्दी जातली जर म्हणून जर तुमी हें करता जाल्यार कायदो कुशीकूच दवरा. गर्देच्या नेटानूच चलया आमी. ही परिस्थिती आज सरकारान हाडून दवरल्या. पुलिसांनी आज जी कायदो सुवेवस्था ज्या तरेन पळोवपाक जाय आशिल्ली ते सोडून आज दीस विंडिक्टीव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टीन चलयल्या ताजो एक घटक आज पुलीस जाला. आज एंटायर पणजे पुलीस स्टेशन इज ओन्ली बिझी इन रेकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स, कॉलिंग, समनिंग. हे म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन झिरो जाला. फक्त हेच पॉलिटिकल हॅरेसमेंट जो चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो की ते सगळे फेक केस रे आपूण भायर पळयतलो, आय वील सेटल दीस, अँड दॅट अश्युरन्स वॉज गिवन टू विरेश बाब. बट एक्झॅक्टली एक्टींग ऑपोजीट टू दॅट फटिंगपणा करून चीफ मिनिस्टरान हे जे एफआयआर 2 दिसां मागीर रजिस्टर केला करून घेतला. आनी आज जो हॅरेसमेंट चलयला लोकांचो
तो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता 1,500 लोकांनी पणजे पुलीस स्टेशनार येवंक जाय आनी पणजे पुलीस स्टेशनार येवन सांगपाक जाय आमकां अरेस्ट करा. दॅट इज द वे इट शूड बी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उसगांवच्या थळाव्यांनी मंत्री विश्वजीत राणेक तेंको दीत एकठांय येवन दोनापावला ताच्या बंगल्यार मोर्चा वेल्ल्या आंदोलकांचो खर निशेध केला. कलम 39 रद्द करपाची मागणी करपी ह्या आंदोलना फाटल्यान काय राजकीय हेतू आसा असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. उदरगतीच्या कामा आड अशें आंदोलन करप योग्य न्हय. असले प्रकार आमी मुखार खपोवन घेवचे नात. मंत्री राणे आमी फाटल्यान आसात, ठामपणान उबे रावतले अशें उसगांवच्या लोकांनी स्पश्ट केला. दोनापावला मंत्री विश्वजीत राणेच्या बंगल्या भायर मोर्चा वेल्ल्या आंदोलकांचो उसगांवच्या थळाव्यांनी खर निशेध केला. कलम 29 रद्द करपाची मागणी करपी ह्या आंदोलना फाटल्यान काय राजकीय हेतू आसा असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. सोमारा उसगांवच्या थळाव्यांनी एकठांय येवन मंत्री राणेच्या फावरान आपली भूमिका स्पश्ट केली. उदरगतीच्या कामाक आडमेळी हाडपी अशा आंदोलनाक उसगांवकार तेंको दिवचे नात. पूण मंत्री राणे हाणें घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून वाठाराच्या उदरगतीक उर्बा मेळ्ळा अशें थळाव्या लोकांनी सांगले. देखून कसलोय दबाव आसलो तरी आमी ताच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावतले अशें उसगांवकारांनी सांगले. विश्वजीत राणे आमचो आमदार, आमच्या मतदारसंघाचो आमदार, आमचो मिनिस्टर. आमी कोणाकूच काय म्हणूंक दिवचे ना. दोस्तानो, हे आमी मॅसेज घेवन आमी सगळ्यांनी एक रावपाचो आमी प्रयत्न करूया. विश्वजीत राणेन खंयचो गोवा विकूंक काडलो? विश्वजीत राणेन खंय राती भितून आपल्या घरा कडेन रावन तेणी हे केलें, झोनींग चेंज केलें. हर मनशाक हे आसा, अधिकार आसा. आपले जे हे आसा ते म्हाका म्हाजे चुकलां, म्हाका तुमी सारकें करून दिवचें म्हणून. की आमी विश्वजिताच्या फाटल्यान आसतले. गरज पडल्यार समज जर जालें जाल्यार आमी बी सेक्युरिटी दितले. तेणी जे सावड्ड्याचे उलयलां, सावड्ड्याच्या 70 उलयलां ते बी आमी खरें करतले. तेजे संरक्षण करपाक जर आमकां जर कळ्ळें जाल्यार आमी तेज्या पयलीं तेज्या घरा कडेन वचून रावतले. रावतले मरे? म्हणून सांगता, कोणी तेका कमी लेखचो न्ही आनी तो कोणाक असो आदर कोणाक दिवना. विश्वजीत राणे आमचो आमदार, आमच्या मतदारसंघाचो आमदार, आमचो मिनिस्टर. आमी कोणाकूच काय म्हणूंक दिवचे ना. दोस्तानो, हे आमी मॅसेज घेवन आमी सगळ्यांनी एक रावपाचो आमी प्रयत्न करूया. की आमी विश्वजीत राणे फाटल्यान चट्टाना सारखे, पहाडा सारखे आमी उबे रावतले आनी तो जो डिसिजन कितें घेता ते आमी मान्य करतले. सगळ्यांक ह्या गोष्टीचो राग येयल्लो आसा. कारण हे तेंच्यांनी जे कितें केलें, ह्या लोकांनी जे तेच्या घराचेर मोर्चा व्हेलो, नाका ते केले, तेजे बळी केली तयार, हे योग्य न्हू. हे तेंच्यांनी जे कितें केल्लें आसा पळय ते सामके तेंचे रॉंग आसा आनी ते तेंकाच भोगचे पडटले. आनी हांव ते गोष्टीचेर सामको तेंचेर निशेध करता. आज जी ही सभा घेतल्या, निषेध सभा, ही बाबाच्या जावं पिये जावं आनी कोण बाबा, ही कोणाकूच खबर ना. हे तुमकां हांव ह्या देवाच्या प्रांगणात रावन सांगता की तुम्ही हेजेर विचार करता. हो स्वता जावन ह्या लोकांनी निश्चय केला की आम्ही निषेध सभा घेवया म्हणून. तर ताका मर्यादा असता, ताका जागे असता आणि ही मर्यादा आणि हे जागे हांचे भान न दवरता त्यांच्या खासगी प्रॉपर्टीचेर, जे त्यांच्या बंगल्याचेर ज्यो घडामोडी जाले आणि जे वाईट कामां जाली त्यांचे सगळ्यांचे आम्ही हांगासर निषेध करता. आम्ही उसगावच्या वतीनसून सगळे निषेध करता. हेच्यान फुडें असली खंयचीच गजाल आम्ही खपोवन घेवची ना. बाबा तुम आगे बढ़ो, बाबा तुम आगे बढ़ो. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार. कदंबा बस ड्रायव्हराच्या उणावाक लागून ईव्ही बशी बंद आसात अशी माहिती सुत्राकडल्यान गोमंतक टीव्हीक मेळिल्ली. या गजालीची पुष्टी करपा खातीर गोंय कदंबा महामंडळाचे व्यवस्थापक संचालक रोहन कासकार हाका संपर्क केलो. आदी ईव्ही बशीचे ड्रायव्हर ओटी करताले तेन्ना कामकाज सुरळीत चलताले. मात आता ओटी करपाक ड्रायव्हरांनी बंद केल्ल्यान तशेंच ड्रायव्हरांची कोर्टात पगारवाडीची केस सुरू आशिल्ल्यान बशी बंद दवरपाच्यो पडटात अशी माहिती कासकरान दिली. पळयात पुराय बातमी.
ईव्ही बस ड्रायव्हरांची नेमणूक खाजगी कंपनीने केला. तसेच तांचो पगार वाडचो म्हूण कामगार न्यायालयात तांची केसूय सुरू आसा. हाका लागून प्रवाशांची गैरसोय जाता. हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जावचो खातीर कदंबा महामंडळान संबंधीत कंपनी कडेन उलोवप लेगीत केला. हातूंत KTCLची कसलीच चूक ना आनी नियोजीत वेळापत्रक प्रमाणे सेवा चालू उरची हे खातीर कंपनीन गरजेची पावलां उबारपाची गरज आसा, अशें गोंय कदंबा महामंडळाचे वेवस्थापक संचालक रोहन कासकरान सांगले. मजगतीं ईव्ही बस ड्रायव्हर संपार वचपाचे आसात, अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान गोमंतक टीव्हीक मेळ्ळा. इश्यू कितें आहा तेंचो की सध्या आतां ते डबल ड्युटी दिवन तांकां ते शेड्यूल चलयताले ईव्हीचे. सो बिकॉज ऑफ दॅट इश्यू आमचो लेबर कोर्टान, सो ते आतां डबल ड्युटी कोण करिना ड्रायव्हर. कळ्ळें न्हू. सो डबल ड्युटी करिना म्हणटकीर तांकां ड्रायव्हर ते कमी पडटा टू ऑपरेट द बसीस. ओके. सो तेका लागून ते शेड्यूल थोडे मदीं बंद जाता. थोड्या दिसा 10 आसता, 5 आसता, 15 जाता. काल संडे म्हणून चड आसले. पण तो म्हाका दिसता इश्यू आमी उलयला कंपनी कडेन, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय जाता ते बेगीन तो. ओके. सो हे खंयचे शटल सर्व्हिस बंद जाला की नॉर्मल जे शटल ना, रोड ईव्ही. ईव्ही. सो टोटल कितले बसीस बंद जाला सध्या? ती बंद अशें जावंक ना, ते चालू आसतात. आयज सपोज काल सपोज संडे कोण ड्रायव्हर कमी आसता नॉर्मली आमचे, सो काल चड आसले. आयज मे बी कमी आसतले खूब बंद. असं आयज कितके आहा रेट? अरावंड आयज 15. तोच तो तुका सांगला पळय, ड्रायव्हर येवंक नाका शेड्यूल बंद पडटा. आयज 15 आयजता. सो हेजो इश्यू जायना KTCक कितें? जाता हे सांग. तो मागीर थंयची बस चलना न्हू, ड्रायव्हरूच येयना तो तेंचो. एक्चुअली ड्रायव्हर तो प्रायव्हेट आसता. हे सगळे ड्रायव्हर प्रायव्हेट? प्रायव्हेट आमचो ड्रायव्हर न्हू तो, प्रायव्हेट ड्रायव्हर. एज पर एग्रीमेंट आमी मारला पळय विथ ई बसीस ती. ओके. सो तेजे हितून कंडक्टर आमचो आसता KTCL आनी ड्रायव्हर प्रायव्हेट कंपनीचो आसता. सो बिकॉज ऑफ सम इश्यूज तेंचो सद्या इश्यूज चालू रिगार्डिंग पेमेंट आनी कितें कितें. पण जातले, सॉल्व जातलो इश्यू तो. बिकॉज अशेंय आयकूंक येता की ते प्रोटेस्टार वचपाचे आहा म्हणून ईव्ही ड्रायव्हर बिकॉज ऑफ दीस इश्यू म्हणून. ना पळय, आतां बसीन ड्रायव्हर घालप हें काम कंपनीचें. ओके. आमी तेंचे कडेन आहा, आमी तांकां नोटीसूय काडलेली आहा कंपनीक. बट हेतून लोकांक इनकन्विनियन्स जाता, सो तेजें सोल्युशन तुमी कितें काडलां? ना तेच तांकां सांगला की आमी नोटीस तीच काडला की तुमचे काम आहा बाबा बसी ऑपरेट करपाचे, आमचे सायडीसून आमी काय फळ ना. सो तेंच्यांनी बसी कशे करून ऑपरेट करपाक जाय. आतां 10 ड्रायव्हर आसा, सो डबल ड्युटी करून ते 10चे चड बस चलयताले. कमी ड्रायव्हर ते तांकां चड पयशे येताले मागीर एक्स्ट्रा काम करता म्हणून. आतां त्या ड्रायव्हरांनी सांगला की बाबा आमी एक्स्ट्रा काम करचे ना. सो तांकां ते ड्रायव्हर कमी पडले. सो तांकां ड्रायव्हर कमी पडला. कंपनी ड्रायव्हर कमी पडला. ड्रायव्हर तूं रिक्रूट करतलो मातसो टायम वयतात न्हू. सो तेंचे ते इन प्रोसेस आहा ते. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आम आदमी पक्षाच्यो ज्येष्ठ फुडारी आतिशी मार्लेना हिणे आपली भेट घेवन ताचे वांगडा सविस्तर चर्चा केला. मात ह्या आजून विशीं कसलोच निर्णय घेवं नाशिल्ल्याची म्हायती आदलो मंत्री चर्चिल आलेमांव हांणी दिली. येवपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आपाच्यो ज्येष्ठ फुडारी आतिशी मार्लेना हिणे कांय दिसा पयलीं चर्चिल आलेमांव हांची भेट घेतिल्ली. ह्या भेटी विशीं अदीक म्हायती दितना चर्चिल आलेमांवान सांगलें की आतिशीक धरून हेर कांय जाणांनी आपली भेट घेतल्या, मात राजकीय दृश्टीन आपूण अजून मेरेन कसलोच निर्णय घेवंक ना. राज्याच्या सगळ्या मतदारसंघांनी आपल्याक लोक मानतात. दर एका मतदारसंघात 4000 मतदार अजूनय आपल्या वांगडा खंबीरपणान उबे आसात, अशें चर्चिलान सांगलें. स्वता चर्चिल वा ताची चली वालांका आलेमा आपाच्या ऑफरीचो स्वीकार करतलो काय असो प्रश्न पत्रकारांनी विचारलो. तेन्ना हे विशीं अजून निर्णय घेवंक ना, योग्य वेळार हे विशीं अधिकृत घोशणा करतलो अशें तांणी स्पश्ट केलें. आपाचो लिडर म्हाका एप्रोच जाला, त्या भाशेर म्हाका आनी दुसरे जायत पाटी एप्रोच जाल्या. एप्रोच जाता म्हाका कित्याक जेन्ना आमकां लोक आहा म्हणटकूच ऑटोमॅटीक येता लोक. कोणी खंयच्या पार्टीचे पार्टीचे लोक येता म्हणजे बरे. डिसिजन गेला लोक येऊन मेळपाक लागले. लिडर्स लागल्या. लिडर आमकां लोक एप्रोच लोकां खबर आसत न्हू. म्हजी खबर आहा जेन्ना हांव बाबूसाहेब गांवकाराक हांवें नॉर्थाक दवरले तेन्ना 80,000 नोट घेतलो ना हांवें एमपी. तेन्ना एमपी पडटा बाबूसाहेब गांवकाराक पळय दवरलो हांवें तेन्ना 80,000 नोट नॉर्थाक घेतलो मरे. गेल ना. तो लोक आज पासून बरा नॉर्थाक लोक ऑल ओव्हर गोवा लोक म्हाका ना म्हणा. ओवरऑल गोवा एक क्वेश्चन खंयचे क्वेश्चन बोळे 4 ते 5,000 वोट आहात. 4,000 वोट म्हणटा सारको फिक्स आहा. खंयचे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन
म्हणजे क्वेश्चन वोट म्हणजे कित्याक लोक चर्चिला मानतात आनी चर्चिल लोकांक मानतात. हांव लोकां मदीं एप्रोच केला, म्हाका व्हडपण ना. हांव CM जालो, 2 फावट लोकसभा MP जाला. मी व्हडपण केन्ना बसलो ना, म्हाका व्हडपण नाका. चर्चिलाक पार्टी सिंपल आमी कोणी हांव हेका एक मानता म्हगे लायफान डॉक्टर बिलीफ एक म्हगे पॉलिटिकल गुरू म्हणतो. कित्याक म्हाका पॉलिटिकल इंट्रस्ट आसना हें सांगता. हांव एक सिमेन तारोड्या. हांवें म्हगे लायफान जी पळय त्रास काडल्या म्हगे लायफान हांवें कुडश्या बडीचेर काम केलां. कुडसो जाण म्हणटा कुडसो भरपाचो. ओके, सकाळीं कुडसो भरपाचो, माथ्या मारून दोयऱ्या उडोवपाचो. चड क्रिमिनल काम केलें कुडश्या बडीचेर. केन्नाच काम करपाक शकलो ना. हांवें केन्ना चिंतलें ना हांव पॉलिटिक्सांत येतलो म्हणून. म्हगेलो सोंपलेलो डॉक्टर लिओबन्स, तो आमगेलो इंडियनाचो लिडर आसलेलो. ताणें एक दीस स्टेटमेंट दिलो, ऑल ओवर इंडिया आय एम व्हेरी हॅपीएस्ट मॅन म्हण टुडे. सिमेंट टू CM जाल म्हणून चर्चील जालें म्हणून. ही हेडलायन आख्या इंडियेक गेल्ली आहा. तें म्हगेलो CM जावपाक म्हाका देवालो. सायबीण बालाकांत सायबीण मान जेजून आनी लोकांगे मागण्यांनी बाळालकारां लोकांक केले मागण्यांनी हांव गोंयचो CM पयलीं जाला. कॅथलीक चीफ मिनिस्टर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पाटो पणजेच्या पासपोर्ट भवन इमारतीक बॉम्बान उडोवपाची धमकी ईमेला वरवीं एका अनवळखी मनशान दिली. धमकेची ईमेल आयले उपरांत कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांनी पुलिशेक आनी बॉम्ब स्क्वॉडाक कळीत केलें आनी इमारतीत आशिल्ल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक भायर काडले. उपरांत पुलीस तशेंच बॉम्ब स्क्वॉड पथकान पासपोर्ट भवनात वचून पुराय इमारतीची तपासणी केली, पूण तांकां कांयच सांपडलें ना. देखून असल्या फटवणुकीची धमकेविशीं भिवपाची गरज आनी काळजी करपाची गरज ना अशें बॉम्ब स्क्वॉडाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. मजगतीं दिल्लीच्या 3 स्कुलांनी लेगीत बॉम्ब आशिल्ल्याची ईमेल आयला. पळयात. चेक केले बिकॉज ईमेल ट्रॅक कॉल बट नथिंग वॉज फाउंड. चेक ऑल द डिव्हाइसेस. एनिमी से इट इज अ ऑक्स कॉल म्हणू शकता. दिस नो ऑक्स कॉल नो ईमेल आशिल्ली. ईमेल नो सो तुम्ही आता सायबर क्रायमाक धाडलेले आहा. आय एम फ्रॉम बॉम्ब स्क्वॉड. बॉम्ब स्क्वॉड जातली. बिल्डिंग इज सेफ रायट नाउ. थँक्यू. खंयच्यान ईमेल बी येयल्या तुमकां कितें कळ्ळां? ईमेल रिसीव्ड बट लेट हिम आन्सर. ही विल बी इन बेटर पोजिशन टू आन्सर. हां, ईमेल. ओके. लेट हिम आन्सर इन यू फ्रॉम बॉम्ब स्क्वॉड न्हू? बॉम्ब स्क्वॉड. वेन तुमी एंटर जाता पळय तेन्ना लोक हांगाच आहा. लोक कोणी सिरियसलीच घेवंक ना की हांकां काडपाचें काम कोणाचें? मिटराच्या डिस्टन्साच्या भायर आसूंक जाय न्ही. काडपाचें काम कोणाचें हांकां लोकांक एवॅक्युएट केलें? So they have told them. जिस तरह से ये धमकी मिली है अचानक से इस तरह से हड़कंप मचा, किस तरह से देख रहे हो और क्या अभी लोग सुरक्षित हैं, क्या कुछ पाया गया है? Nothing was found. Let's check thoroughly. कुछ नहीं मिला. अशें शिवोले झऱ्याकडेन जावपी 8 विलांच्या बांदकाम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान गोंय सरकारा आनी राराळ कन्स्ट्रक्शनाच्या धन्याक नोटीस धाडल्या. ह्या प्रकरणात उच्च न्यायालयान प्रकल्पाक मान्यतायेक आव्हान दिलें. ह्या बांदकाम खातीर पिवपाच्या उदका स्रोतांत धोको निर्माण जातलो असो दावो याचिकादारांनी केलो. सर्वोच्च न्यायालयान हाची दखल घेयात संबंधिताक नोटीस जारी केला. हे प्रकरणाची फुडली सुनावणी 13 एप्रिलाक जातली.
राज्यात वाचनाक सांस्कृतिक चालना दिवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी महत्वाची घोशणा केल्या. राज्यातल्या सगळ्या पंचायत आनी नगरपालिका क्षेत्रांत वत्त 168 लायब्ररी स्थापन करपाचो सरकाराचो विचार आसा. तशेंच हातूंतल्यो 20 लायब्ररी पयलीं सुरू केल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. फोंड्या नगरपालिका क्षेत्रांत नूतनीकरण केल्ल्या लायब्ररीचें उक्तावण केलें उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. अल्टिमेटली गोंयांत खरें म्हणजे ही थोडीशी ल्हान लायब्ररी जाली. हांवें म्हज्या डायरेक्टर ITची आतांच सांगला की तांचो रिडींग रूम सायडीक आहा पळय न्ही तोय तुमकां डेवलप करून मेळटलो. म्हणजे जाणटेल्यांक भायर बसपाची गरज ना, तांकां पूर्ण रिडींग रूम हो आमी फुडल्या म्हयन्या भितर फुडल्या एका म्हयन्याच्या भितर एक्सटेंशन ऑफ दीस रिडींग रूम चूक तुमचीच आशिल्ली कारण तुमी आमकां ल्हान स्पेस दिलो. आतां उरलेलो विरेंद्राक आतां ती बरी जाल्या उपरांत दिसलें की आनीकूय डेवलप जावपाक जाय म्हणून ती विरेंद्राक आतांच सांगला हांवें उरलेल्या रुमाचें रेजोल्युशन घे आनी डायरेक्टर ITची कडेन ती आमी टायम स्लॉट घेवन हांगासर येवन आपलो स्टडी करपा खातीर तांकां टायम स्लॉट दितले. तुमी जर टायम एक्सटेंशन मागत जाल्यार आमचें म्हणणें तर आसा 6 उपरांत सुद्दां लायब्ररी ओपन दवरपाक कांयच हरकत ना. तांकां 8 पर्यंत 10 पर्यंत लायब्ररीन अभ्यास करपाक जाय. तांकां ही लायब्ररी ओपन करून तांकां स्टडी करपा खातीर रातचो 10 पर्यंत सुद्दां तांकां स्टडी करपा खातीर दिवचो. जेणे करून बुक्स वापरप आनी स्टडी करप अशा दोनूय कन्सेप्ट आमी सुरू केल्या. पुराय गोंयांत अशा पद्दतीच्यो आमी ऑल टुगेदर कितल्यो 168 लायब्ररीज करपाच्यो आहा. 168 म्हणजे ऑन एन एवरेज एके पंचायतीक एके म्युनिसिपालिटीक एक अश्यो लायब्ररीज करपाच्यो आहा. फक्त पंचायतीं कडल्यानूच आजून सहकार्य तितकें मेळना म्हणून कमी उरल्या. आतां पर्यंत आमी जवळपास 20 लायब्ररी कंप्लीट केल्यो. 168 लायब्ररीज आमकां कंप्लीट करपाक जाय. ताच्या खातीर म्हजें सरळ म्हणणें आहा की ग्रामपंचायतींनी इनिशिएटीव्ह घेवची. आपल्या भागात बऱ्या कॉमन प्लेसीचेर जी शाळा बंद पडलेली आसा जाल्यार ती शाळा दाखोवची. अदरवायज आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कूल आनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन त्या पंचायतीचो रेजोल्युशन घेवन आमच्या कडेन बेगिनात बेगीन दिवचो. 168 लायब्ररीज गोंयांत जर अश्यो जाल्यो जाल्यार विचार करात की कितलें वातावरण चेंज जातलें तें, कितले भुरग्यांक आमी पोशक शिकपा खातीर आनी वाचपा खातीर अशें एक वातावरण क्रिएट करतले. रेल्वे गेटीचेर उड्डाण पूल वा अंडरपास तशेंच घरा मेरेन वचपा खातीर वाट करची अशी मागणी करीत वेळसा वाठारांतल्या समितीचे 10 वांगड्यांनी आमदार आल्तोन वाझ हाची भेट घेतली. ही समिती फक्त लोकांचे प्रश्न मांडपा खातीर तयार केला अशें वेळसा विलेज समितीचे अध्यक्ष प्रिस्को सिक्वेरान सांगले. हे फाटभुंयेर रेल्वे प्रशासन आनी संबंदीत खात्या कडेन उलोवप करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन आमदार आल्तोन वाझान दिलें. सोदां ते हेजे बायपास ना फ्लायओवर हेजे सोदां बोवाड करीत आहले आनी लास्ट ZP इलेक्शनाक जेन्ना आमी हावस टू हावस कॅम्पेनींग करता तेन्ना आमचे कडेन हो मुद्दो येयलो आनी आमी तेन्ना आमी MLA कडेन डिस्कस केलें बाबा हे बाबा सोदां बोवाड मारता हेंचे अंडर लिडरशीप आमी कितें एक डिसिजन घेवन कितें बूक थाराव घेया कित्याक आमी चड अशें डिले रावले आमची लोकांक भाव भयणीक किंवा कितें साफो जालें कितें एक्सिडेंट जालें जाल्यार तेन्ना वी वील बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. तेन्ना कितें हो कसलो सोयेक जाच पयलें कितें इनिशिएटीव घेत ती बरी. ताका लागून हे 10 जाणां कमिटी काडून आज आमची सेकंड मिटींग फर्स्ट मिटींग जालें MLA कडेन आनी आज आमी सगळे मांडिले भावान सांगितलें तेश कोन्न आनी होप फॉर द बेस्ट आज कितें बरें जावपाक आज आमची आशा आहा. फर्स्ट मिटींग आमगेले डिस्कशन जालें की हां आमकां ओवरब्रिज अंडरपास वयसर जाय. देन वी थॉट ऑफ द प्लॅन शूड कम फ्रॉम द रेल्वे. ओके बिकॉज वी आर नॉट टेक्निकल हेड सो आमकां रेल्वे जरी तो दिले ओके सायडीक दिवपाक देन वी वील डिस्कस. सो एंड द सेकंड पॉयंट वॉज आतां आमचे रेल्वे सायडीक घर आहाय ताका एक्सेस ओके ताका आनी ऑप्शन ना. सो फ्रॉम दॅट we had an appointment with the MLA. Big gate आसा आमचे वेलसांव हाचेर डिस्कशन करपाक आमचे जे रेजिडेंट वेलसांव जावं सरपंच बाकीचे पंच तशेंच तांची 10 मेंबर कमिटी ते आयज हांगासर म्हाका येवन मेळ्ळे आनी तेचे वयर आमकां एक सोल्युशन जे आमच्या लोकांक जे दांडेर वचपाक जाय त्या लोकांक आमकां आमचे प्रॉब्लम जाता कित्याक गेट पडले जाल्यार हांगाचो प्रॉब्लम काय तांचे एक मागणी आसा बाबा आमकां
फ्लायओव्हर हांगासर दिवचो म्हणून ते लोकांक तेन्नासर जावं एम्बुलन्स बाकीचे नुस्तें मारपी तांकां रोडा लागून ते भीट पडटा ताका लागून तेंच्यांनी कळयलें आपणाक वो फ्लायओव्हर दिवचो अशें तेंची मागणी आसा म्हणून मागणी आमी आतां ते डिस्कशन फक्त डिस्कशन जालां कांय आमचे रिटर्न आमकां कांय येवंक ना फकत आमी डिस्कशन करून आमी तेजें सोल्युशन कशें करुया अशें तें आमी डिस्कशन आतां जाल्लें आसा. इस्रायल आनी इराणा मदीं गैर सुरू आसा. आमचे गोंयकार तशेंच भारतीय नागरीक थंय अडकून आसात. ताका सरकारान सुखरूप भारतांत हाडचें अशी मागणी मंत्री रमेश तवडकार तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन केला. आयकात तांचें म्हणणें. इस्रायल आणि इराण बघ ह्या सगळ्या आज युद्ध चाललें आसा त्यामुळे खरें म्हळ्यार आमची सगळ्यांची जबाबदारी जगांक शांतता आसपाक जाय कारण हे मनशाची हानी ही सगळ्यांत मोठी दुर्दैवी गजाल आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो गजाली जगभर चल्ले आसा त्यो अत्यंत दुख्खद आसा अत्यंत वायट गजाल आसा आनी तरी सुद्दां आसतना आमी अपेक्षा देवा कडेन मागुया आमी की हे युद्ध आसा थांबोवचें आणि जगांक एक प्रकारची शांतता पसरची पण तरी सुद्दां ह्या वेळाचेर सुद्दां आसतना आमचे गोंयकार आसतले भारतीय आसतले ह्या हातूंत सगळे अडखले आसा आणि आमी इतलेंच मागुया ते सुखरूप परत एकदा आमच्या देशांत पावचे आणि तांचे घरचे लोक अत्यंत संकटांत आसा तोय संकट आसा त्यामुळे ते जावचे अशें अपेक्षा करूया की आज पर्यंत दुर्दैवी घटना अशें जेन्ना गजाली घडल्यो भारतीयांचेर अशें मोठें संकट आयलें ना त्यामुळे आतांय ह्या वेळाचेर सुद्दां आसतना अशा प्रकारचे हातूंतल्यान मुक्तता करची अशी अपेक्षा देवाक मागता. म्हाका दिसता गोंयकारान काळजी घेवपाक जाय खास करून ज्या पद्दतीन आज गोंयभर गल्फान जे आमचे गोंयकार आहा इतली वर्सां जाली देशाचे नागरीक आहा ऑलमोस्ट 4 मिलियन लोक गल्फान आसा आणि खंय ना खंय म्हाका दिसता एक अनसर्टनटी आसा. आमी सगळ्यांनी देवा लागीं आर्गां मागपाक जाय की तेंगेली सेफ्टी ज्या पद्दतीन सरकारान म्हाका दिसता तांकां पावपाक जाय. एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्ट्रीन ऑलरेडी उलो मारलेलो आसा आनीक आमी लोकां कडेन मागता भितर रावचे कित्याक जायते गल्फ GCC कंट्रीन एक उलो मारलेलो आहा की वर्क एट फ्रॉम होम तर आनी थिंगा प्रायजाचेय कंट्रोल केलेले आसा सुपर मार्केटान ते मे बी ऑलरेडी अश्युरन्स लोकांक दिलेले आहा की प्रायस इन्फ्लेट जावपा ना म्हणून. आज हे जेन्ना वॉर आनी हे सगळें जाता म्हाका दिसता आमी जेन्ना गोंय सोडून दुसऱ्या देशांक वेतात तेन्ना आमचे हिंगाय लोक आसा जायते बेकार आसा आनी तेच पासत आमी कितें बरें जावपाक जाय म्हणून दुसऱ्या वाठारांनी वयता. सरकारानूय म्हाका दिसता एक लक्ष घालपाक जाय. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV.